Honorable Speaker. Calling attention, Sri Uriel Lemon, opposition leader, Cruz Silva, Viresh Borkar, Wednesday Vegas, Sri Carlos Ferreira. Speaker, sir, the attention of the House is drawn as regards to the apprehensions of the people as regards the proposal of the Power Department to hike the power tariff in the state, thereby putting a burden on the domestic consumers who are already reeling overburdened due to rising prices and increasing cost of living. Further, the department intends to introduce smart meters forcing every consumer to pay without reason. The government should re-examine both the issues as government can meet the revenue deficits through alternate means and the smart meter installation charge is avoidable and unnecessary. The steps the government will take in this matter. Monday, okay, yes. आता आम्ही आचार्य सचिव रणजित मागणे एकत्रितपणे घेऊया. बलाकी मंत्री, नगर वियोजन मंत्री यांच्या मागणी क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 सभागृह मांडो. माननीय मंत्री. Speaker sir, on the recommendation of Honorable Governor, I would like to move demand number 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 and 68. जिल्हा वळेरी क्रमांक असं A, B, C, D, E, F संबंधित मागण्या सर्वश्री युरिया लेमा, विरेश बोरकर, श्री क्रूज सिल्वा, बेंजे वेगस, कार्लोस फेरेरा, एटन डिकोसा आणि विजय सरसा आणि आपल्या कपास मांडो. Yes, I would like to move the cut motions listed against my name in circulated list number 6. विरेश बोरकर. Because I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 6A. Yes, Cruz Silva. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6B. Benji Vegas. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 6C. Carlos Pereira. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 6D. Sri Vijay Sarisai. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 6F. Sri Atal Nicosa. No. Code start karta. Speaker sir, I just want to make a small mention, not that I don't want to discuss any issue. I just want, regarding the matter of the ODP and the 17-2, the Supreme Court had stayed the High Court on certain issues regarding proceeding further. The decision of floor of the House चे दवरता की जे स्टे सुप्रीम कोर्टान ग्रांट केल्या म्हणून हांवें तुमचे नजरेक हाडपाचो म्हाजो प्रयत्न इतलोच आशिल्लो की 26 तारखेक परत एकदा हियरिंग आहा आनी सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी नोटीसीस इश्यू केल्ले आसा आनी ह्या विशयाचेर म्हाका मातशें कॉशियस रावचें पडटलें हांव जें कितें उलयतलो हावजान I am putting just hear me first, just sit. I am only making a mention that since it is hearing is again slated for 26th, I need to be very cautious of what I am going to say on the floor of the House pertaining to the ODP and 72. Yeah. That's all. No. I am just placing this on the floor of the House. Speaker sir, आम माय कित्याक बंदी आहा उलोवपाची. ना हांवें सांगू ना तुका बंदी बिंदी. तू जाय ते उलय. म्हाका बंदी आहा. रिप्लाय जाय. I will give you as much as possible because the matter is Yes, कोण उलयता? And also, Speaker sir, Solicitor General of India is representing the state as well as the top legal brains are representing us, and we have been advised to be a little cautious of what we speak. कोण उलयता? Sri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. First, I will speak on demand number 47, which is Goa Medical College. There were technical glitches at GMC on 17 January, which made a lot of patients wait in queues, and approximately 1,500 patients were affected. Of course, the staff worked offline to help them, but the problem, the Honorable Minister said it was not a fault of any staff of the GMC, but the question is what caused that and what steps have been taken to ensure it doesn't recur. Congestion around Goa Medical College
though you may say that this is something not within my parameters because this is outside, but it affects the entry and exit of patients, ambulances into and going out of GMC. I think something needs to be done where you can inform the government, the transport department and the police to make sure that these areas are free. Because a lot of shops are come there, a lot of gadas are there and people park haphazardly. Overcrowding in casualty department. Your casualty department, I think, is designed for about 30, 40 people, but on an average daily there is about 90 to 100 people. So some arrangement can be made so how they can be accommodated. I must appreciate the improvements made in services and facilities in Goa Medical College from what it was to today. I myself was once a patient in many years back in Goa Medical College on a ventilator, but I want to say that the services today are very good and they are much more. With the super specialty block being put in place, I think there's a lot of relief where people don't have to go out of the state for high and expensive treatments. But in certain areas like cardiology and surgery, since there is a high demand, I would request that because there are appointments being given, like 6 months appointments or even longer times, and sometimes when the date reaches, the surgery cannot be taken or the procedure cannot be done, may postpone kotat. Postponement another 3-4 months. Patient keeps waiting anxiously, and sometimes some people have even died in the process. So we need to increase surgeons and specialists to attend to these patients. In GMC, let me say one thing, the faculty is top-notch and we have very good doctors. They just don't have experience, but they have the kind of an empathy towards the patients, and that is something which is different. That is why there's a big rush towards Goa Medical College. The type of patients they see, the type of ailments they see, they are like virtually master over the subject, and that is why I personally believe that GMC needs to be strengthened, encouraged, and the doctors need to be praised. When people retire from service or they have gone away, we should not forget them and for the service they have done. My personal interaction with Dr. Bandekar, who has been the dean and now retired, I need to commend on his work which he did so much to improve and constantly on his toes, even attending to any phone calls, any issues which we raised, along with Dr. Rajesh Patil, who is the medical superintendent, and there is one gentleman in his office, Deepak Satoskar, who is his PA, very cooperative and very helpful, not only just to us, but many people have told me, patients and family members. I need to say a special word of thanks and praise for them. There is one aspect about biomedical engineers. Honorable Minister, Yes. biomedical engineers, during COVID time, 2021, the posts were taken and they were filled and they served. And at a time when it was very badly needed, people got scared to come out, but they came and there were 10 posts created in 2019. They were taken in 2021. The RRs have been framed now in December 2024, and these people have not yet been regularized. I believe that we should not now put them on the road, but we should give them a regularization. There is another issue, which is the reservation of seats for PG in Goa Medical College and Goa Dental College for OBCs. There is a demand that the government should consider, because if the government agrees to that, because you're giving them at the MBBS level or 27% in the 50% reservation. So this can be considered for them in the post-graduation. Night buses, this is not exactly yours, but I think the Goa Medical College can make sure that something is there. If people come there and they are late, then there is no service for them to go, at least to the Panjim bus stand. I'm not saying then take them all over Goa, but at least they need to go to Panjim bus stand, find alternate modes of transport, or coming from Panjim bus stand, maybe an hourly bus which is done in the night, so that people can come and they can go. Now, as far as demand number 48, health services. I had made a demand some time back and a request if our Aldana PHC could have been upgraded to a CHC, because number of patients, the number of types of problems coming, otherwise it's just becoming like a referral point where there's nothing can be done. Just been seen, then it's being sent to district hospital, from district hospital they're being sent to Goa Medical College.
All this can be cut off if we have those facilities there and this system is upgraded. We don't have a dialysis unit at Aldona PHC, though when doctor was trying to make the Nazareth, Roshan Nazareth was trying to make a proposal. He made a proposal and tried to get that cleared. Until now that we have not seen the light of the day. Lot of patients are going to Goa Medical College. They have to wait indefinitely. They have to travel long distances. And if that can be made available to us, it was running short of 2 patients. I think it required a particular number, but just 2 patients short. But I think now they have increased. There is a shortage of staff at district hospital, North Goa District Hospital. And I think the Honorable Minister may already be having the details of a matron which is vacant. Assistant matron 1 is vacant. Staff nurses 15 are vacant. A physiotherapist 1 is vacant. Then we have assistant biochemist 1 which is vacant, and LHV 1. Like this they have got, I won't read all of them, but I think Honorable Minister has that list where 79 posts are vacant in North Goa District Hospital. So if this could be, even I'm not saying going through the entire process on contract basis, if you appoint, I think you'll get a relief. As far as our Aldona PHC is concerned, we need a homeopathic physician. There's 1 sanctioned post, but nobody is there. And a public health dentist, we don't have a sanctioned post. You have made an arrangement for someone to be there, but please sanction the post so someone can be regularly put over there. Same way, a sanitary inspector is there. We have 2, we have 1 in place and 1 is deployed at PHC Madkai. So if we can have both, because now so many constructions, so many issues are coming up, it can speed up. As far as MTS, we have got 2 vacant staff. An X-ray technician, we don't have any sanctioned post, though we have an X-ray machine there. And we have 1 deputed from PHC Shiroda. So totally we are running short of 4. Sometimes there has been a shortage of certain medicines at the PHC Aldona, and I would request that timely requisition when it is sent, it should be expedited so that the delivery can be done fast. PHC quarters which are there at Aldona are in shambles, and I would request the Honorable Minister to make a visit. And once you visit, you will come to know the condition. They are virtually like crumbling, so something can be done about it. Besides, at the back of the PHC, it has become like a garbage dump yard, where we have 108 vehicles, we have ambulances and other vehicles and things being just dumped there. Not only grass is growing, we have even snakes in the compound. We had to, myself had to engage people to catch those snakes. Snakes have entered into those, the police, this is there. So it's becoming quite dangerous for anyone to go there unless they have got some boots. Increase in vector-borne diseases in 2025. This fogging which used to be done normally in time, this time I found that fogging was not being done regularly and properly, and I think there has been an increase in the vector-borne disease when the health department has been blamed for this. As far as demand number 54 is concerned, TCP, villages across Goa are erupting over large-scale developments being permitted. It allows a change in demography, landscape and character. Our villages have remained unique and houses blended with environment. Mega projects, commercial projects are destroying the nature and character of village. The piecemeal change zone is creating a heartburn. Mostly, the rich and the famous, or these people who come from outside, they are applying for these zone changes which are being made with high speed. And our people who are applying for these zone changes from 100 square meters to 1,000 square meters, just small areas, they are still waiting for their zone changes to be done because these are very small ones. Regional plan, we have always been saying, is a vision of a horizon, has a horizon of 10 years. I would request the Honorable Minister to consider that our RP 2021 horizon is over, and therefore we need to have it, it's exhausted, I would say. So we need to have a new regional plan which can be started by taking everybody into confidence. Honorable Speaker, in July 2024, I had made 3 letters which I had placed on the floor of the House and given to the Honorable Minister about no development slopes, hills and natural cover or orchard of Salvador Dumont village in Pomburpa Panchayat, Pomburpa Olaulim Panchayat. And the Honorable Minister, and I mentioned the survey numbers,
290, 291, 292, 296, 270 and subdivisions of each, because they were all no development slopes, hills, natural cover or orchard. And then Honorable Minister gave me an assurance on the floor of the House that I will get it done, but I've not seen that as yet, as of date. फाटीत तुम्ही सांगलेले ते बोर्डान ऑलरेडी अप्रूव्ह करून आम्ही हे केले. We find the modalities on the payment part of it, so we are just figuring it out. What payment should be done? When you change of zone there is, or No, it is the already, fees, so that some clarity they want, we have sent it to law department. When we get it, we will, no, we are not asking for changing. I know the zone. what you're saying. I understood that, but you're talking about the hills at Pomburpa. Keep it as it is. Yeah, we are keeping it, we are not giving any permissions. Right. But then we would like to see that order Whatever also. survey numbers you have given that they have already taken in the board meeting also. I'll tell you why, because sometime in November 2023, there was an application which came by some Lotlikar, Rajan Nagesh Lotlikar. No, you carry on now with your thing, but this particular survey numbers which you have given, those survey numbers, I am giving commitment on floor, no permissions will be given. Perfect, because I myself personally wrote an objection. Nobody will give permission. I have told And that is exactly 291/2, which included in my letter. it's fine, we are not. Nobody else had made an objection. I made that letter. Because they tried to claim that it is very close to this place and that place. I pointed out each thing that it is in natural cover, it is in forest cover. तो जे सांगता न्ही स्पीकर सर, तेजे व्यू पॉइंट हांवें ऑलरेडी घेतला. तेजे वयर त्या हिलाचेर हांव स्वता गेला, तेजे वयर पूर्ण प्रायवेट फॉरेस्ट आहा. Right. धरला तशेंच Even the no development slopes, this, all that should be I've not gone myself touched. and seen. I don't need to give you these copies of this. No, I got it. You have these copies here. Now, there is one issue which is about 25 meters, 15 meters road in the regional plan. And this is one major concern across the state, especially pursuant to the High Court order. And that is why a lot of people are now in a tizzy, because your regional plan has demarcated these areas of the roads, and the High Court says road widening and the road setbacks. So if the area is demarcated, I know one thing the law is, you don't demolish what is existing prior to RP. That's not a problem. But No, but you know, there's a misconception. Is the proposed road, I think Honorable, Vijay was the Honorable Minister for Town Planning, whatever is proposed in the regional plan doesn't become a real road. Ultimately, you have to go back to PWD because these are not acquired. They're proposed roads. no, They that, have legal I know that. listing on them. No, I will tell you, Honorable Minister, people have gone and demolished other people's compounds in other constituencies, standing there and watching it by saying High Court direction, which is completely wrong. And I've told my people, it is wrong, it could not have been done. And it can't be done. But what I'm saying is, when the High Court direction says, so road setback, they will look at your regional plan and look at the setback. And this way, they will start measuring everything from there and finding fault with it. Those constructions which have already taken place before can't be touched. They need to be protected also. Yes. Plus, we have heritage villages. If you drive through, which Honorable Minister knows our topography, right, my constituency, starting from Mikoshi, coming into Pomburpa, coming through Olauli, and then coming into Aldona, going to Nashnala, Moira, Ukasai, Bastora, and even Mapsa city, part 2 wards are in my area. Our roads are narrow, and they have houses on either side. They are old pre-existing houses. If you keep this plan intact, even repairs, whatever they want to do, they'll have to start keeping setbacks. This will be the problem. And tomorrow, everybody is getting the notice. This is what the situation, current situation. They are all getting notices. And then all have to go in the reverse direction and start explaining that our constructions are existing prior to the RP, prior to all this. So this is why I say that something can be done so that even at least instructions can be given. If not, an administrative order can be issued for the purpose of allaying these fears of the people and the problems they're having. I want to bring to the attention of the Honorable Minister about a zoning certificate, particular zoning certificate. And I'm going to give all the 3 zoning certificates which were issued. And in my respectful submission, I think the government needs to take strong action on this. I'll just start reading so as not to waste time. First, by a letter
of 10th, I think 10th, I can't remember the date, 2024, 2nd April 2024, or May 2024. Can one copy be given to the Honorable Minister? There are 3 sets. Please give one quickly. One to the Honorable Speaker. Please see that the zoning of the property bearing 76(1)(1)B of Arwale Village, Bisholi, at measuring 64877 square meters, and written there, falls under partly settlement, partly orchard, partly no development slope, partly natural cover with no development slope, and the entire area falls under active mining lease. Please look now at the next one, 23/4/2025. 76(1)B20 of Arwale Village, 270, one small part is taken out. As per the regional plan for Goa 2021, the plot under reference falls in settlement zone VP1 with 80 FAR. And now look at the next one, 13/5/2020. Same plot, 76(1)B20 of Arwale Village, same 270. As per RP 2021, plot falls under reference settlement zone VP1 with 80 FR. Said property falls within active mining lease. How can you have different zoning certificates issued? I'll investigate this. Pardon? I'll ask them to investigate this. Please, and make And sure that you take action We'll against. submit a report here before the 7th. Obliged. Because you need to take action against these people who play this kind of games or play frauds. I don't like to use strong words, but this is the fact of the matter. Now, as far as permissions are being given, Honorable Speaker will be aware that there are many matters which are going to the court, and we have got issues by which no proper access is there. And the Town Planning Department itself brought out a notification. The Town Planning Department had issued a notification on 4th September 2014. There were several petitions being filed in the High Court about these people building houses, structures, buildings, villas, projects without any proper road access. And stays were being given by the High Court. Finally, the government came out with this notification of 8th August 2014. Just pass that quickly on. And I'll just read that notification. Whereas state government has come across large number of cases wherein permission for construction of buildings and development permissions have been granted on proposed imaginary non-existent road. This has not only led to inconvenience to public but also hampering the developments from planning point of view. In view of this, directions are hereby issued under section 132 of the Town Planning Act 74 to all the authorities not to grant any permissions and not to issue any license for construction or grant any permission for any property development unless there exists a road connecting the plot proposed for development as is required in terms of the building construction regulations, unless a requisite road infrastructure connecting the plot on which the development is proposed is physically available at site, no permission shall be granted. But I think despite this, the Town Planning Department is giving development permissions, and High Court afterwards comes and stays these kind of things. Why is this not being enforced? Why is it not being, even if it's shown, they must go and physically verify. That means they're not conducting a site inspection. Now, as far as demand number 55, municipal administration, we need a full-time chief officer for Mapsa municipality. Mapsa municipality has only 3 days he comes and 3 days he goes in the DSLR. He's a very good officer. Let me tell you one thing, Mr. Director is good. Yes. He is a very good officer and you can keep him there. But give him full time because Mapsa is, I think it's a class A municipality and we need a good officer over there. Let him be full time so he can meet the people and get the works done. Yes, why not?
Repairs of roads in Mapsa Municipal Council, I think we need to make sure that these roads are in good condition. Garbage issue, which is haunting Mapsa city. We have a very good garbage MRF plant in Kunchili. I myself went and saw it. But unfortunately, the garbage collection at the market and our wards 7 and 8, wards 7 and 8 are just being neglected, which these two wards come in my constituency. And I don't know whether it's politics or what is going on, but how this collection, I had to go myself personally, shout at the persons, and finally they came and collected. That's not the way garbage collection should be done. Next is disposal of waste of chicken shops, mutton, fish, or any meats. I don't think there's a proper system for, because people are going and just dumping on the roadsides, and we catch them sometimes in the night. Traditional vendors from Aldona constituency who come and sit in the market of Mapsa, whether they come from Bastora, Moira, National, or Aldona, they are being harassed by these market inspectors and supervisors. And other people, which are not even from Goa, are allowed to sit over there, and our locals are being excluded. Yes, wind up, Karan. Now, last thing, Kota. Women and child. Yes, women and child, I have no grievances, it's very good. As far as the forest department is concerned, regulation of contract staff in the forest department, now you all have come out with a temporary status, and I think they will apply for it. And there's a degradation of forest which your ISFR 2023 has said 150 hectares of forest cover has been denuded. I think the government needs to have more proactive steps, because one is permitting them to be cut, the other thing illegally being cut. Sometimes the forest fires are being put on so as to make the place clear, say no forest, and then you will, of course, you will carry inspection and say, no, there's no forest here. Yes. Then the character changes. So my respectful submission is that we need to protect this, the environment also, because otherwise climate change and other things will take place. Yes, I'm sir. obliged. Srimati Dilay Lobo. I rise to support the demands listed for the day and oppose the cut motions. Sir, Speaker sir, now no demands are. 1 minute, 10 minutes pun diuche amka. 5 minutes. No sir. Speaker sir, regarding demand number 54, town and country planning. Sir, आमचे Sholi constituency is 60% amka FAR ha. I would request our honorable minister, town planning minister, आमचो 60% FAR दवरचो. तुवें दिला ऑलरेडी. आमची आख्खी कमिटी, टेम्पल कमिटी येवन तुका मेवला with a ward member, 120% FAR, interior road, and 16 apartments with 16 swimming ते pools. जाल्या मॅडम ऑलरेडी येवन दिवन गेल्या आनी मॅडमाक हांवें कमिटमेंट दिल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कितें की खंयचेंय कितें परमिशन दिल्यार लास्टाक NOC पंचायतींतल्यान घेवची पडटा, पंचायती सगळ्यो तुमच्यो. Sir, at your level, तुमी ठरवप आसता तें. at your level, I would. सांगला आयज पर्यंत सगळ्या गोष्टी हांवें कंप्लाय केल्ले आसा, आनी तिणी म्हाका पयर पंचायत तुज्या ग्रुपाक हाडलेलो ऑलरेडी धाडून दिले कॅन्सल करून. Yeah, please see that this basement plus 4, 120% FAR. मॅडमान जे कितें सांगला, मॅडम दिलेला लोबो ऑनरेबल MLA आयज पर्यंत ना म्हणून केन्ना जावंक ना, ती येवन करून घेवन वयता ते सगळें केलां. Speaker sir, second thing is about Komindad of Asagaon. Again, I would like to bring to your notice. आय थिंक यू ब्रॉट हे दिवंक नासले sir. तुवें ते कविताचे कितें सांगला sir, पूण हे तुका हांव दिता आतां. 48,200 square meter of natural settlement has been converted into, natural area has been converted into settlement. आणि ताका access म्हणून दाखयला Komindad of Asagaon, where मॅडम तू विसरली दिसता, तुवें येवन सांगून गेला म्हाका सांगून गेला sir. आनी हांवें तुका कमिटमेंट बी दिला ते आमी नोटिफाय करिना म्हणून. I want an assurance from you sir. अश्युरन्स माझ्या Yes, sir. कॅबिनान अश्युरन्स ते हावसाचेच अश्युरन्स आनी काय बदलचे ना तशें. Thank you sir. आणि again I would request you, हे आमचे फॉरेस्टाचे रिगार्डिंग फॉरेस्ट, जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितात तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता तुमचो चॅक करता आनी इतली झाडां उडोवपाची म्हणटा आनी इतली झाडां तेणी लावंक जाय, that person has to replant those trees. पूण ऑक्युपन्सीच्या टायमार तुमचो परतो वयता काय? तुमचो इन्स्पेक्टर परतो ऑक्युपन्सीच्या टायमार वचोंक जाय आनी इतली बाबा तोडलीच झाडां, नाल्यार कितें आमचे ऑल द बिल्डर्स दे ओन्ली पुट लॉन्स आनी सोंपले. झाडां परती लायतात काय ते ऑक्युपन्सीच्या टायमार तुज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परते वचोन पळोवंक जाय की झाडां लायिल्ली हा काय ना ती.
And it is a need of the hour की आमकां आमचो नवो रिजनल प्लॅन बेगाच्या बेगान गोंयांक येवंक जाय स्पीकर सर. Secondly, regarding health services, demand number 48. I thank our Honorable Chief Minister amka ne health true buildings. I mean it was there existing. पण रिपेअर करून आमकां दिले आणि आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान येऊन ते इनॉग्रेटूय केले. थँक्यू म्हणटा सर. आमकां ते PHCन 7 गांव लागतात आणि इवन अ पार्ट ऑफ पेडणे तालुका दे ऑल्सो कम. ती आमची PHC हा ती CHC करचे म्हणून मागणी तुमचे डिपार्टमेंटान साकून आन्सर येयला की जायना म्हणून की ऍक्च्युली खुबशे गोष्टी जायना. मुख्यमंत्रीक बी खबर आसतले की आमी ऍक्च्युली आतां आमी मिटिंग्स घेवपाचे हेल्थाचेर. आयज जे कमिटमेंट तिका दिल्ले त्याच फंक्शनाक ते फायल हांव मुख्यमंत्री कडेन धाडून दिता. ते ना ते कित्याक ती अरे मात विजय मातसो एकूच सेकंड. तिने जे सांगला तिका परत सांगता तिच्या फंक्शनानूच हांवें सांगलेले केन्ना केन्ना ते पॉप्युलेशन वायज आनी ते सेन्सस वायज आसता पूण ते आमी अपग्रेड करपाक घेतला. तिजो अपकमिंग तुजो कॉन्स्टिट्युन्सी जे आहा इट्स अ व्हेरी फास्ट ग्रोईंग एरिया सो वी वील गिव इट टू अंजुना कोस्टल बेल्ट हा आमकां आणि कितलेच एक्सिडेंटल केसीस येता सो आमकां CHC करपाची गरज. टिल देन यू गिव मी अ एक्सरे मशीन देर विथ अ एक्सरे टेक्निशियन करू पासून आमकां वी नीड एक्सरे मशीन विथ अ एक्सरे टेक्निशियन. 13 पोस्ट आमचे वेकंट आहात तिसोर आणि स्पीकर सर 13 पोस्ट वेकंट आहा आणि 4 स्टाफ तिसोर डिप्लॉय जाल्ले म्हळ्यार आमची सॅलरी व्हरतात आणि हूंय घातल्यात. ते 4 स्टाफ आमकां परते दिवचे म्हणून मागणी. मिनिस्टर आमचे 4 स्टाफ from PHC they are drawing salary but they have been deployed somewhere else. I request you to please bring those 4 staff back to us. ना जाल्यार ते आहा तिसोर तांकां त्या PHCन साकून सॅलरी घेवन आमकां ने 4 दी. तुवें जे सगळें सांगलें तें ऑलरेडी तुवें दिलां म्हाका. ते तुका घेवन बसता आनी हांव तें कंप्लीट करता. ह्या सेशनाचे ह्या विकान सेशन सोडून दी. फाल्यांचो फ्रायडेचो दिसा तुका सकाळी हांव दोनी दाखयता ते आनी म्हाजे अपॉलॉजीज बिकॉज दे गिवन यू रॉंग आन्सर ऑन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. वी वील मेक दॅट इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अँड युअर स्टाफ वील बी डेडिकेटेड ओनली टू युअर पर्टिक्युलर सेंटर. येस सर. माझे 4 एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ 108 ट्रॉमा युनिट ॲट प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिवोली. होमिओपॅथिक OPD जाय स्पीकर सर. फूल टायम गायनेक आमकां जाय. We need a ECG technician and sir आमकां एक एम्बुलन्स शिवोली हा तो ओके हा. एक आमकां एम्बुलन्स अंजुना जाय सर. थंयसर कितलेच एक्सिडेंट केसीस जाता. थंयसर साकून शिवोली पावता म्हणल्यार तो मनीस मेलो. एकटो आमकां अंजुना आमच्या पुलीस स्टेशनान कितले जागो आहा थंयसर एक एम्बुलन्स दवरचे म्हणून आमचे मागणे. हांव तिका परत सांगता तिजे सगळे डिमांड तिजे वाद ती परत म्हाका दिसता विसरली मॅडम. आनी पयर म्हाजो स्वताचो वडील बरो नाशिल्लो. पयर मुख्यमंत्रीन CSRचे अंडर हायवे तुमी ते मुद्दम डिस्ट्रिक्ट फंडांतल्यान ते एम्ब्युलन्स आमकां हांव सारवार करूं शकलो त्या दीस. आयज जे आमी इनिशिएटीव घेतल्या 108चे सगळे एम्ब्युलन्स वाडोवपाचे आहा आनी त्या प्रमाणे एक आमकां दिवचो सर. CM करतलो. सर बागातोर आमकां खूब जागो आहा. 4000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा गोवा आणि धाकटुले आमचे सब हेल्थ सेंटर आहा तोय वाडोवचो आनी ताका फूल टायम दोतोर दवरचो. रिगार्डिंग बँक वुमन एंड चायल्ड आमची पेंडींग एप्लिकेशन आहा ती पास करची आणि बँक सीडिंग बिकम्स अ लिटल प्रॉब्लम फॉर आवर पीपल. सो प्लीज this regarding FDA, FDA people are doing really, all your officials with your director and Bob Richard, everyone is doing good job. पण त्यांना आणि स्टाफ दिवचो आणि माय स्पेशल दिस इज आम्ही ऑर्गॅनिक म्हणून वी पेस मोर. जितले सुपरमार्केट गोंया आहा आणि जितले थंयसर ऑर्गॅनिक म्हणून आहा whether it is really passed through FDA, you know, ते पोहोचना because people are paying more for that organic, so called organic. Next. Speaker sir,
And 8 मिनिट झाले. रिगार्डिंग गोवा डेंटल कॉलेज एव्हरी इयर ते आमचे ESG येऊन अँटी टोबॅको डे मनयतात. इट्स अ गुड दीस. पूण हांव ओली रिक्वेस्ट देम की हे जे अँटी टोबॅको डे मुवी नाल्यार कितें दाखयतात ते इस्कॉलांनी भुरग्यांक आमचे दाखोवचे. इच स्कूल अँड कॉलेजीस. थँक्यू. ओके. श्री गोविंद 8 मिनटां दिल्या. 8 मिनिटं. श्री गोविंद गावडे. स्पीकर सर, सभागृहात मांडिल्ल्या मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53 त्याचबरोबर 54, 55, 58 आणि 68 ह्या सपोर्ट करता असतानाच कपात प्रस्ताव जो मांडिल्लो आसा ताका विरोध करपा खातीर हांव उबो राविल्लो आसा. पयलो डिमांडचेर उलयत आसतनाच गोवा मेडिकल कॉलेज हांव मंत्र्याचें खूब अभिनंदन करतलो, कारण ज्या तरेन गोवा मेडिकल कॉलेजीचो आज व्यवहार किंवा जी सर्वीस जी आज दिल्ली आसा त्या बद्दल हांव हेल्थ मिनिस्टराचें अभिनंदन करता आणि खास करून याद करून दिता, कारण लहिराची स्टॅम्पेड ज्या दिसा जाल्ली आशिल्ली इन द मंथ ऑफ मे. I congratulate all the doctors, including Dean and the health servant, who has worked tirelessly to save the lives who has been admitted at that time, because I have witnessed almost 24 hours त्या बरोबर पेशंटा बरोबर हांव आशिल्लो आणि कन्सिस्टन्सली आमी फॉलोअप करतालो, कारण तातूंत भितर 2 जे भाविक जे आशिल्ले, भक्त जे आशिल्ले, 2 जे आशिल्ले ते म्हज्या मतदार संघातले आशिल्ले. म्हणूनच परत एकदा त्या सगळ्या टिमीचे हांव अभिनंदन करतलो. दुसरी गोष्ट, जशी आमचे आदरणीय आमदार कार्लोस बाब फेरेरा यांनी एक मागणी केल्ली आसा, ती मागणी हांव परत करपाक सोदता की GMCन मेडिकल इंजिनियर्स आसात, अ व्हेरी रेअर पोस्ट, आणि त्यांची सर्वीस सुद्धा खूप महत्वाची आसा. तांकां तुमी रेग्युलरायझेशन करचें अशें म्हजी एक मागणी आसा. त्याच बरोबर हांव GMC कडेन खूब मंत्र्याचें लक्ष आसा हें म्हाका खबर आसा, परंतु दुसरो जो डिमांड जो आसा हेल्थ सर्विसीस, आमचे ग्रामीण भागातलो मतदारसंघ PHC आसा किंवा सब सेंटर्स आसात, त्या सब सेंटरा कडेन सुद्दां लक्ष दिवपाची तितलीच गरज आसा, कारण म्हजे बेतकी PHC गेली 3 वर्सां पयलीं ताजें फाउंडेशन घातिल्लें. म्हाका खबर आसा, आय विल बी थँकफूल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो की ही हॅज ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडिल्लें तें परत रिवायज करून ताजे अंडर GSIDC काम घेता, पण GSIDC ताज्या हातान ना, परंतु तुवें फॉलोअप करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी म्हजो डिमांड आसा, already you have given me assurance, but I want assurance on the floor of the house that the process may be adopted for converting this Betki PHC into the CHC. कारण जदेवाळचेर येदे व्हडलो वास्तू तुम्ही बांदून दितले, तातूंत फॅसिलिटी जी आमी अवेलेबल करून दितले, परत मागीर ताचो दर्जो कमी उरपाक जायना, ताचो दर्जो वाडपाक जाय, कारण प्लॅनिंग हे अत्यंत महत्वाचे आसा. फुडले 1.5 वर्साची गोष्ट, आज त्याचे नियोजन करप, त्याचे प्रशासन करप, फाल्यां सकाळी मागीर आमी तें चिंतलें आणि नंतर आपण CHC खातीर आमी धांवपळ केले तें जावपाक जायना. म्हणूनच हांव सदांच फोकस करता की प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गिव द बेस्ट सर्विसेस टू द पब्लीक. त्याच बरोबर त्याच म्हणजे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंटान तुझे देर आर 3 पोस्ट वेकंट आसात एसोसिएट प्रोफेसराचे ऑक्युपेशन थेरपी, पूण हो जे पोस्ट जे आसात तुवें GPSCतल्यान भरपाक जाय, तेवूय हांव जाता तितले बेगीन भरून जी सर्विसीस जी आसात ती दिवपा खातीर तुमी प्रयत्न करचो, ही म्हजी मागणी आसा. हांव फॉरेस्टा कडेन वळटा आसतना म्हज्या मतदारसंघात ल्हानशें फॉरेस्ट जे कमुलदादीचे जाग्याचेर तुमी आज करीत आयिल्ले आसात, पण त्या जंगलान भितर बरीचशी झाडां मोडून पडिल्ली आसा, पण ते अजून पर्यंत झाडां स्पीकर सर काडिल्ली ना. हांव फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट ऑफिसरां कडेन मिटींग घेत आसा, पण त्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करप आणि ती मोडिल्ले झाडांचेर परत झाडां लावप
हे तितलेंच महत्वाचें आसा, तें जायना, तेजेर लक्ष दिवचें हेल्थ मिनिस्टर स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांव मंत्र्या कडेन मागणी करतलो की एंटायर जो आमचो म्हजो मतदारसंघ जो आसा तो शेती प्रधान मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर मोळे रोयता, ज्या जाग्याचेर शेतां भाटां आसा, पूण गोवे रेड्याचो जो संचार जो आसा तो आज गांवांत भितर खूब येवपाक लागला. हेजें कारण एक हांव परत परत सांगता की डिफॉरेस्टेशन, आनी डिफॉरेस्टेशन जावचें म्हणून काटेकोरपणान कायदे पाळप आनी ते लागवडीक सकयल हाडप हे म्हजी परत एकदा मागणी आसा. आणि फक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें फॉरेस्ट ज्यो काही गोष्टी अवेअरनेस करता, भुरग्यां भितर वता, तेजेत पुरते न उरता आसतना म्हाका दिसता आज एक्चुअली काही गोष्टी फॉरेस्ट ऑफिसरांनी ते इम्प्लिमेंट करून आपल्या वर्कराच्या वरवीं ते फॉरेस्ट लावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा स्पीकर सर. कारण जोपर्यंत आमच्या जाणटेल्यांनी जे हे दोंगर राखून दवरलेले आसा त्या दोंगरा पासून आमकां खूब काही गोष्टी रिसोर्स मेळटा. कारण ज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात त्यो काही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्यो आसा. हांव फॉरेस्ट रायट एक्टा कडेन जरी 2-3 डिपार्टमेंट तातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा, पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तितून खेळपाचो गरज आसा. कारण डिमार्केशन जे आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट काम करतात, पण आज गेली कित्येक वर्ष जाली सिन्स 2006 द फॉरेस्ट रायट एक्ट जो आसा तो इफेक्टिव्ह पर्यंत अजूनही इम्प्लिमेंटेशन जायना. आमी खुबश्या फावटी आयकतात की आमी अमुक टायमा भितर करतले, त्या टायमा भितर करतले, बट आता पावसाचो वेळ आसा. फॉरेस्टर किंवा जो स्टाफ जो आसा तो आत्ता वचपाक शकना कारण दाट जंगल आहा. पूण ज्या वेळाचेर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जेन्ना ड्राय आसता त्या वेळाचेर हे फॉरेस्ट ऑफिसरांनी हे काम ताबडतोब करून समन्वय घडून हाडपाक जाय, कोऑर्डिनेशन घडून हाडपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा भितर, तेन्नाच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो. आणि म्हणूनच हांव मागतलो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट should take a very keen initiative in giving the right to the forest dwellers एक्टाच्या अंतर्गत. मागीर तातूंत भितर न्ही फक्त ट्रायबलच न्ही, सर्वसामान्य लोक सुद्धा मागीर तितून जात पात कात धर्म काय ना अशा लोकांक सुद्धा त्या कायद्याचो आज बेनिफिट मेळत आसात. नंतर हांव आमचे वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटा कडेन सकाळी हांवें एक विशय ब्रीज केल्लो आसा. हांव गृह आधाराचेर येता. गृह आधाराचो कितें विशय जाता की काही गृह आधार बेनिफिशरीज आसात, तांचे एखादो घरकार जर कौसलो जाल्यार मागीर दे आर ट्रान्सफरिंग देर गृह आधार जी स्कीम जी आसात दे आर कन्वर्टिंग इन टू द DSY म्हणजे विडो पेन्शना भितर. पण ज्या वेळाचेर कॅन्सलेशन ज्या वेळाचेर करता त्या वेळाचेर इमिडिएटली ताजो जो ऑनोरियम जो आसा, जी स्किमीचो तांचो बेनिफिट जो आसा तो बंद जाता. तो बंद जो पर्यंत जावपाक जायना तोपर्यंत तांकां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट विडो पेन्शन रिलीज करना ही एक जबाबदारी डिपार्टमेंटान घेवची स्पीकर सर. आणि त्याच बरोबर परत एकदा हांव आदरणीय मंत्र्याचे अभिनंदन करून आणि म्हाका हांगा उलोवपाक संदी दिले बद्दल हांव स्पीकर सर तुझे आभार व्यक्त करता. देव बरें करूं. रमेन शेठ. ठीक आहे सर, आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. आयच्या डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हांचे आभार मानता, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या GMC ह्या क्षेत्रांत ऑन्कोलॉजी युनिट जो हाडलो आनी आयज कॅन्सराचेर ट्रिटमेंट बरे तरेन जाता, ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे आभार मानता. तशेंच थोडेशे सूचना आसा स्पीकर सर, जे ट्रिटमेंट आमकां आमच्या पेशंटाक मेळपाक जाय, खास करून जे मेडिसीन मेळपाक जाय, मेडिसीन थोड्योश्यो मेळपाक कठीण जाता. लोर्टाटीन ही एक टॅबलेट जे कॅन्सर पेशंटांक क्युअर करपाक लागून दिता ती मेळना, आनी ती तेच्या बदलाक क्रिजाल्क म्हणून जी टॅबलेट दिता ती GMCन अवेलेबल आसता. ती जर फर्स्ट चॉयस जो आसता डॉक्टरांचो ती जर टॅबलेट मेळ्ळी जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर. दुसरें पॅट CT स्कॅन जे आसा आमच्या GMCन जायना, हे करपाक लागून सरकारान आमच्या स्टेप्स घेवपाक जाय स्पीकर सर. तशेंच
हेपॅटॉलॉजिस्ट डॉक्टर्स जे आमच्या GMCन ना, म्हणजे 2-3 फावटी आमच्या डिपार्टमेंटान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडल्यो म्हणजे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस एडॉप्ट करचे म्हणून, पण डॉक्टर अजून पासून मेळोंक ना. हो एक आमच्या कमतरता आसा, ही कमतरता पुरी करची. तशेंच टेम्पररी स्टाफ जे आमच्या कोविड टायमार घेतलेले, स्पेशली अटेंडन्स, तांकां रेग्युलरायज करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यां कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 48, आमच्या मंत्र्यांचे आभार मानता आसतना हांव सांगपाक सोदतां की आमची जी CHC बिचोलीम आसा, हांगासर किडनी डायलिसीस सेंटर सुरू करपाक लागून मान्य मंत्र्यान फुडाकार घेतलो आनी बेड वाडोवन दिले. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज आमचे कडेन इतलें आसा त्या CHCन, आनीकूय बेड आमकां वाडोवंक शकता. दुर्दैवान आयज किडनी पेशंट्स खूब वाडलेले आसा, म्हणून हांव मागता मान्य मंत्र्यां कडेन की आमकां जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसर, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान किडनी डायलिसीस बेड आनीक वाडोवन दिवचे. तशेंच आमचे जे मया PHC आसा, हे आमी अपग्रेड करपाचें थारायल्लें आसा. 24/7 डे केअर युनिट करपाचें थारायल्लें आसा. बाय युजींग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्टाचो जो फंड आहा, तो वापरून आमी ते PHC अपग्रेड करपाचे आहा. ताकाय तेंच्यांनी मान्यता दिवची. तशेंच आमच्या कारापूर सरवण हांगासर आसलेले RMD हे एक बरो जागा आसा आनी त्या जाग्यार 2000 स्क्वेअर मिटराची जागा आसा. थंय आमी एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा, तो म्हणजे थंय वेलनेस सेंटर आनी फिजिओथेरपी सेंटर जावपाक जाय अशें सुद्दां एक प्रोजेक्ट केल्लो आहा. हेकाय सरकारान मान्यता दिवची. तशेंच स्पीकर सर, ह्युमन एंड चायल्डाचेर उलयता आसतना अशें जाता की केन्ना केन्ना लग्न जाल्या नंतर लाडली लक्ष्मी स्कीम ताका सँक्शन जाल्लें आसता आनी ते भुरगें आफ्टर मॅरेज मरता, पण तो सँक्शन जाल्लो एमावंट नॉमिनीन आसल्या कारणान तो कोणाक दिवचो हें डिसायड जायना. हेचेर सरकारान मातशें विचार करून कोणाक दिवचो, फादराक दिवचो काय ताच्या हजबंडाक दिवचो, हे जर निर्णय घेवचो. कित्याक अशे केसीस खूब जाल्ले आहा स्पीकर सर, की आफ्टर मॅरेज ते भुरगे मरोन तो पयसो तसोच उरलेलो आसा. स्पीकर सर, म्हाका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी ऑनरेबल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्षा दिव्या राणे मॅडम, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या सलीम अली बर्ड सँच्युरी हांगासर आसलेलो हो एक जो आमचो प्रकल्प तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करपाक घेतलेलो आसा आनी बरे तरेन हेजें काम करून घेवपाक लागून आयज काम चालू आसा. 5 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो चालू आहा. स्पीकर सर, जे फॉरेस्टाची झाडां, मोठमोठी झाडां स्पेशली रुरल एरियांनी लोकांची घराच्या भोंवतणी आसल्या कारणान ती लीन जाल्ली आसता आनी स्पेशली इन द रेनी सिजन ती झाडां घराचेर पडटा आनी दुर्घटना जाता. म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां एक इन्स्पेक्शन जे एग्रीकल्चर किंवा पंचायत हेच्या बरोबर जेन्ना करता तेन्ना इमिजिएटली ते ट्रिमींग करपाक लागून किंवा कट करपाक लागून परमिशन दिवचें. कित्याक स्पेशली डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर रेज करता आनी ऑर्डर धाडून दिता कोणाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान डिले केल्या नंतर खंय तरी त्या टायमार एक्सिडंट जाता आनी घराय मोडटा, कॅज्युलिटी जाता. हे न जावचें म्हणून स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें लक्ष वेधून घेवपाक लागून तेंच्यांनी तें काम करचें. स्पीकर सर, फूड एंड ड्रग्साच्या बाबतींत गव्हर्मेंट जे दक्षता घेवपाक जाय फूड आनी ड्रग्साच्या डिपार्टमेंटान, ती दक्षता घेता आसतना जे आमचे फूड इटेबल्स आसता, फीश आसता, फ्रुट्स आसता, हेजे जे पेस्टिसायड स्प्रेईंग करता आनी आयज आर्टिफिशियल रायपेनिंग करता, हेजेर वारंवार हेजेर हे जावपाक जाय, चेक जावपाक जाय आनी तांकां जे वेंडर्स अशें काम करून जे फॉर्मलिन स्प्रे करता आनी कितें करता, हाका पनिशमेंट जावपाक जाय आनी ते परमनंट तांचें लायसन बंद करपाक जाय. स्पीकर सर, इतलेंच सांगून हांव थँक्यू स्पीकर सर. डॉक्टर शेट्टी. आजचे जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60 ताका सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव उलयतना
हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतां. स्पीकर सर, मंत्र्याकय खबर आसा आमचे जे बिचोली मार्केट आसा ते 4 फेजींनी आसा. फेज 1, 2, 3 आनी 4. फेज 1 जी आसली त्याची जागा एक्वायर केल्ली अराउंड 1980 आणि 2 आणि 3 ही 1993 केल्ली आणि पूण ती बिल्डींग बांदलेली 2012. हल्ली जर तुम्ही पळयशात जाल्यार फेज 2 जे मार्केट आसा आणि त्याच्या सायडीक जे फेज 3 फिश मार्केट आसा हाची जर कंडिशन पळयल्यात जाल्यार खूब म्हणजे कंडिशन जी इतली न्यू बिल्डींग आसून सुद्धा तितली बरी ना. प्लस फेज 1ची जी स्टेबिलिटी आसा ती चेक करपाक जाय. हांव मंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा, म्हाका फक्त एश्युरन्स जाय की जे फेज 2 आणि 3 स्पेशली फिश मार्केट एकदम बरे कंडिशनान ना ते रिनोवेट करपाक जाय तुम्ही, ते तुम्ही करा. आणि फक्त रिनोवेट करताना इतलीच काळजी घेयात की आमचे जे चेअरपर्सन किंवा आमचे काउन्सिलर आसात तांकां कॉन्फिडन्सान घेयात. कित्याक जे म्हाका लास्ट टायम जे कळलेलें आसा जी सुडान जेन्ना बिल्डींग बांदल्या फक्त म्युनिसिपालिटीचे रिझोल्युशन वापरला पण ताच्या फुडें तांचो कांयच घेवंक ना. सो प्रोबॅबली हे जे कन्सल्टंट असले आउट ऑफ गोवा बी आसत जाल्यार तांकां हांगाचे क्लायमेटीक कंडिशन कळना, पावसाचे हे कळना आणि मागीर हे सगळे इश्यू जातात. आज थंयसर सोकपीट ब्लॉकेज आसा. इवन फेज 4 छत्रपती शिवाजी संकुल बांदला जी ऑक्युपन्सी म्हणजे दुकानांची आसा ती खूप कमी आसा. सेकंड आणि थर्ड फ्लोर ऑलमोस्ट वेकंट आसा आणि तो 4th फ्लोर तो हॉल आमी युजूय करूंक शकना. म्हणजे इतले कोटी घालून तितलो रेव्हेन्यू सुद्धा येना आणि हेज सच आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन इतलो फंड ना. सेकंडली आमच्या म्युनिसिपालिटीन कितलेशेच जागा भाड्याक दिल्ले आसा. अराउंड 5 कोटी सुमार आमकां येवपाचे आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी. ते हांव सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटर बरयला ते रिकवरी जावपाक जाय. स्पीकर सर, उलयतना हेल्थाचेर उलयतना हांव सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या मंत्र्याक की म्हजे CHCन खूब इश्यू आसले. एक इश्यू आसलो तो मॉर्गाचो आणि मॉर्गाक म्हाका जागा जाय आसली ते म्हाका तेंच्यांनी परमिशन दिल्लेलें आसा. पण ते फुडें आतां ते मॉर्ग घालपाक म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. कित्याक बिचोली तशी जर पळयशात जाल्यार आजकाल पयलीं एक टायम आशिल्लो बॉडी घरा हाडून रोखडेच लोक फिनरल करताले. आज कशें आसा केन्ना केन्ना बॉडी हाडून जर रिलेशन येवपा जाल्यार आनी एक दीस दवरुची बी पडटा. सो मॉर्ग फेसिलिटी आमच्या कडेन आमकां साखळी वचचें पडटा किंवा म्हापशा वचचें पडटा. सो एटलिस्ट 4 कंपार्टमेंटाची आमकां मॉर्गाची फेसिलिटी करून दिवची. दुसरें आमचे CHCन डॉक्टर वाडयल्ले आसा पण आमचे जे RMD आसा रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जंय डॉक्टर विजीट करताले म्हणजे कळलेलें आसा थंय डॉक्टर वचना. केन्ना केन्ना डॉक्टर कमी आसा म्हणून. बिचोली तशी कवर्स बिचोली CHC कवर्स बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मयम खुबशा पॉप्युलेशनाक. सो कन्सल्ट म्हणजे डॉक्टर्स वाडोवपाचे. तिसरें जे आशिल्ले विकेंडाचेर रेडिओलॉजी आणि पॅथॉलॉजी आसपाचे लास्ट टायम हांवें घातलेले तुमी एग्री केला सुरू केला थँक्यू फॉर दॅट. एकच आसा थिंगा आमच्या कडेन अल्ट्रासाउंड मशीन आसा आमच्या कडेन रेडिओलॉजिस्ट ना. तुम्ही जेन्ना नवो अपॉइंट रेडिओलॉजिस्ट करता एटलिस्ट वीकली वन्स तरी धाडात सो दॅट कितलेशेच लेडीज जे आसा स्पेशली प्रेग्नन्सी तांकां अल्ट्रासाउंड आनी लोकांक अल्ट्रासाउंड करपाक मेळपाचें. प्लस एका टायमार आमचे बिचोलेन खूब मॅटर्निटी म्हणजे डेलिव्हरीज बी जाताले पण आतां जर पळयलें जाल्यार म्हयन्याक 2-3 आसा. परत रिवॅम्प करपाचें आणि आमची जी OT तुमी प्रॉमिस केल्ल्यात OT फंक्शनल करात. म्हणजे प्रोसेस आसा तुमचो पूण ती OT फंक्शनल करपा जाय. कित्याक मोमेंट OT फंक्शनल जशी केली काय आमची बॅड ऑक्युपन्सी वाडटली आणि आमच्या पेशंटांकूय खुबसो बेनिफीट जातलो. वेन इट कम्स टू एम्ब्युलन्स स्पीकर सर आमच्या कडेन 2च एम्ब्युलन्स आसा. एक कासारपाली आसा आणि दुसरी आसा आमच्या बिचोले CHC. पण ही एम्ब्युलन्स कवर इवन मयाच्या भाग चड ना बी. सो केन्ना केन्ना एक्सिडंट जाल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक 108 येवपाक खूब टायम लागता. हे पर्सनली हांव आणि म्हज्या बरोबर आमचो ऑनरेबल MLA प्रेमेंद्र शेट आमीच एकदां एक्सिडंट आसले आमकांच खूब वेळ रावचें पडलें. सो आनी एक 108 बिचोलेन आमच्या घालपाक जाय सो दॅट लोकांक नाल्यार कितें आसता तेच हाफ एन अवर इज व्हेरी दॅट गोल्डन पिरियड आसता. सो दॅट पिरियड जर आमी पेशंटाक व्हरना आनी केन्ना केन्ना आपले गाडयेन व्हरून जाता इट बिकम क्वायट एम्ब्रेसींग थिंग्स. स्पीकर सर हांव उलयतना हेल्थाचेर उलयतना स्पेशली हांव तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कॅन्सर रेट जो आसा हल्ली वाडत आसा. बेजिकली ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर. हांव सरकाराचें कॉंग्रेच्युलेशन करता की स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा ब्रेस्ट कॅन्सर जो इनिशिएटीव घेतला खूब बरो आसा. इनफॅक्ट जो तांच्यांनी ऑब्झर्वेशन त्या कॅम्पाचे आसा हांव स्पेशली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस आनी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लीक हेल्थाचे खरेंच हें करता. हो म्हाका दिसता तांच्यांनी गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट आनी UVCAN फावंडेशनान कंबायन केलो जोड पावलान केलो. हातून अरावंड 1.5 लाख
लेडीज हे केल्ले स्क्रीन केल्ले आनी तातूंतले 2500 म्हणजे अराउंड 1.67% लेडीज डिटेक्ट जाल्ले और सस्पेक्टेड टू बी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज आणि 75 वुमेन म्हणजे 0.05% वर डायग्नोज विथ कन्फर्म ब्रेस्ट कॅन्सर. डेटा बरो आसा. म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा, सजेशन आसा की हो सगळो डेटा तुम्ही डॉक्युमेंट करपाचो. आणि केन्ना केन्ना कितें जाता, आतां आमी 2,500 आमी जे म्हटला ते सस्पेक्टेड आसा आणि 75 म्हटला कन्फर्म. बाकीच्या लेडीजांक कितें दिसतलें आपणाक ब्रेस्ट कॅन्सर ना and they will go in that हो आपणाक जावचो ना बी. सो त्या खातीर तो इयरली फॉलोअप और 2 yearly follow-up is required. नाल्यार ती लेडीज फक्त 5 वर्सांनी येतली आणि त्यांना तुम्ही आपणाक ब्रेस्ट कॅन्सर ना म्हटलेलो म्हणून ताचेर बसतली. कित्याक हाचो जो रेट जो वाडटा, वॉट वी सी इज अलार्मिंग. 2च मिनटां घेता स्पीकर सर. सो डॉक्युमेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. सेम विथ सर्वायकल कॅन्सर. पण हांव एकूच नोट करूंक सोदता आनी आय विल रीड इट. I assure this House that if human papilloma virus vaccination, Minister sir, तुम्ही ऐका, vaccination program is rolled out in a phased and systemic manner for all girl children aged 9 to 14 across Goa, then within next 25 years, we will witness the complete elimination of cervical cancer in our state. So cervical cancer eliminate that, and probably Goa will be the first state. We can do this because Goa is a small state. आणि our आमची हेल्थची सिस्टम आसा इज रियली टू म्हणजे बरी आसा. आणि इट विल बी फर्स्ट स्टेट टू अचीव 0 cases ऑफ सर्वायकल कॅन्सर, सेटिंग अ नॅशनल बेंचमार्क इन प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर अँड वुमेन हेल्थ इक्विटी. आणि एक म्हाका सजेशन करपाक जाय की स्पीकर सर, हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम आसपाची गोंयांत खूब गरज आसा. हिचो खूब हेल्प जातलो, लॉंग टर्म आमच्या भुरग्यां खातीर जातलो, स्टडीज करपाक जातलो, एपिडेमॉलॉजीन आमकां खूब हेल्प जातलो. आणि इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग. म्हणजे कसं, फाल्यां जर एक बिचोलचो पेशंट आयज तो चेस्ट पेन म्हणून गेलो आणि 6 महिन्यांनी जीएमसीन गेलो जाल्यार ताचो 6 महिन्यांनी जीएमसी कडेन रिकॉर्ड आसपाचो. केन्ना पेशंट विचारता, इट मायट बी जस्ट एसिडिटी, इट मायट बी मस्क्युलर पेन, और इट मायट बी रियली अन स्मॉल एमआय. ताका 6 महिन्यांनी विचारता कसली गुळी. बट मुमेंट ही गोज टू जीएमसी and if he gets that number, everything will be. लास्ट एकूच लायन स्पीकर सर, रिगार्डिंग टीसीपीचेर उलयतना, टीसीपीचेर जे रिजनल प्लानान थोडेचे एरर्स असले, that has been corrected by 17(2) section, provided it is used in a म्हणजे करेक्ट वे. प्लस 39A सुद्धा ही गरज आसा, स्पेशली आमच्या रुरल एरियेक, जे आता जर पळयशीत गोंय एक स्मॉल फिक्स एरिया आसा, आमचे फॅमिलीज वाडत आसा, पण सगळे जे हे गोष्टी आसा ते कशे बोर्डाचे परमिशन घेवन आणि जर सगळे जर पळोवन म्हणजे कन्सिडरिंग बॅलन्स ऑफ इकोसिस्टम एनवायरमेंट जाल्यार हे खूब गोष्टी बरे आसा. थँक्यू. Alex Lawrence. Because I rise to support the demands today listed. Goa Medical College. Goa Medical College is ulaytasthana. I just want to tell the minister that their doctors are doing a good job. There are a lot of good things that are happening in GMC. At the same time, intensive unit, the ICU is having no beds. A lot of operations are getting cancelled. Major operations of neurosurgery as well as ortho as well as other departments are getting cancelled. The very fact that ICU is less, and it has been less for a long time. We have been raising these issues. I have been telling you also. So I would request you to pay utmost attention to this. See that operations are not getting postponed. In other spheres, I want to appreciate the services of Dr. Bandekar also, because when you are there are a lot of people who oppose you. But when you are gone, you know the difference. There are a lot of issues which he has taken up, the COVID as well as other things. I want to appreciate his services. And when he was there, we were having a free flow of going things. Not that we don't have the free flow of going to the other doctors, but he was one of the doctors. So we expect the same service. It is not the case that there is a VIP first or VIP second. No. There are people who come to us. There are people who come to us as an MLA for their own issues. एक पेशंट की जाता पेशंटू सांगता दोतोर आपणा मला येना म्हणून एक बट पेशंटू कंप्लेन करता नर्सीज आपणा बरे भाशेन चोयनाय म्हणून एक बट पेशंटू सांगता आमकां येन आमी परतून विचारले गेले जाल्यार एक बात सारकी आसना दोतोरांचेर मागीर दोतोरूय मागीर आमचेर बेजार जाता इट इज बट नॅचरल ऑल दीस थिंग्स हॅपन पीपल जेन्ना लोक आमचे बरोबर येता they come with a nice story to put up. It happens. So doctors also, I would request the doctors also, this type of things will happen.
but at the same time, patient म्हणते utmost attention जावपाक जाय. Not that I'm castigating, but these are issues which practically happen every day in the whole GMC as well as other spheres. GMC म्हाका दिसता there are a lot of other issues which I would request Minister knows and Minister is aware. I would not like to go, but I will also appreciate the services of the doctors. Margaon तुगेले district hospital situation as चला doctors I don't know operations जाय नाही operations postpone जाताय आनी कितें जाताय doctors सारके नाही तुमी ICU करता म्हणलो तुमी ICU केला ना थिंगा doctors are not there. I know there is shortage of doctors, but there are major issues as far as all these things are concerned. These are the South Goa District Hospital म्हणते सारके it is one of the most hospital पडे हा ते इतले important हा अख्खे people from Kankon, people from right up to Kepe, right up to Sangye come there, and they are just shifted to this, GMC. GMC ते काढला तो सांग्यार सांगता आणि हे आम issue raise करीत आहे तो कितको निंगसान थिंग वयतलो. There are poor people who come बारीक जे गरीब लोक आहे they come all the way from Sangye. Why they should be sent to GMC for no reason? So all these referrals should stop. We have been raising these issues. Everybody right from the beginning has been saying about this reference. Because sir, after Dr. Eddy has gone there, Dr. Eddy's retirement, there is no senior surgeon, senior physician. So there are other posts also that are vacant. Please do something. See that the district hospital, जे लोक वयताय थिंगा आमगे सालसेतीतले जावं सावथांतले आख्खे सावथांतले, why they should be given step madili treatment? For what reason? तेणी कित केलां हें करपाक म्हाका दिसता like I said that there is no ICU in GMC. There is no ICU in district hospital also proper सारखे बरे. Speaker sir, even that आमचे morgue also तेंका आता although it is not what it was some years back, there are new systems come in place. Try and see if other new systems can be put. That Mission Tobacco together as far as free Goa Mundai, I think vapes and all those things have increased. All these issues have to be handled. See how best we can do to handle this type of issues. No doubt, GMC together, I am taking all together. GMC, IVF, BB also, they have been instrumental. And IVBB also, they are proud to announce a milestone. There are a lot of good things that are happening. Hospician person, no doubt, Zain Amunna. But general public padha, to hospician, jam GMC, or serves up other. Wheelie machine, tenka medicine, there are some medicines which cost extra, medicines which cost higher. Whether they will be given to that patient or not, whether extra purchases will be made to help them, like what is to be done before. All these issues have to be settled. Because talking about food and psychiatry chair azun dekun tinga no doubt patient ting gele kai na te kokde darpacho kaida ha, you can't keep it. There is an act in place where you can't keep patients. But there are some patients who have tinga garako kon na te sejran tras kottai. शेजरा त्रास कोत्ता इतले की तेंका घराव गेले काय ना तेंका even 8 दीस देखून ते सारके दोन नाही. So whether some system can be made in place for especially identifying patients जे पेशंटाक कोण ना घराको तेंक चोवपाक कोण ना तेंगे आवय बापाय मेलो आसता जावं तेंगे आवय बापाय आसना कितें आसना घर सारकें आसना हे पेशंट आयडेंटिफाय करून एक सेपरेट अरेंजमेंट करपाक जर जात जाल्यार it will be very nice on your part of doing it. Because sir, talking about food and drugs हाचे उलयता आसतना आतां उलयलां सकाळी क्वेश्चन आसलें. What are the systems in place to identify what is available now? Now it is together cancer is so rampant that what is the quality of food that we are eating has to be ascertained. I would request the department to put in restaurants. Bahir gele kai na restaurant tuge food allergy ha gamu bisattai. Tibashi some notice to be put. Speaker sir, just 6 minutes. Speaker sir, I would like to stress on this point because of the cancer that is rising. Speaker sir, municipal administration I'll speak another 2 minutes.
सोंसडो पडे आहा तो काल हांव उलयलां गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर आज पोत्तून हांव उलयतां आमी हो इशू पडे आहा तो इतू डेलिकेटली गेलो इतलो वर्सां इतली काम केलां आहा तितून आतां सडनली कोण येता आनी आपण केलें म्हणटा तें सोड बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आजून देखून तो इशू जालो ना सेटल वॉट नेक्स्ट हाव टू इम्प्रूव द प्लांट वीच इज ऑन टॉप हाव टू सी दॅट that place has been maintained for a environment friendly or कितें करपाक झाड रोयली मग जाय नाही थिंगा तेगे passage where to go the access how to segregate the garbage and bring it to the plant how to have the plant in place all those things I want a clear cut answer from the minister because Morgaon Fatorda as well as Kurtori garbage wasna थिंगा Morgonchi आणि फातोर्डाची वयता ती garbage लागून आमकां वास येता तो कित्या लागून आमकां त्रास जावपा जायो सो ऑल दीस I want the minister to answer these issues as well as clear the issue once and for all. Last point, town and country planning आची उलयता आसतना मुगे एकूच डिमांड आहा मिनिस्टर कडेन हांव सदां तेका एकूच डिस्कशन करता आमगे कुर्तोरी आखे विलेजीन जावं आखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची शेतान गोरगांडाक म्हणटात बट ओयली शेत आहे आणि सोकली शेत आहे आय एम व्हेरी क्लियर आय विल एक्सप्लेन टू इन 2 minutes शेत सोकली आहे म्हणटा ती आडीची सोकली उदकांची शेतां ते शेतां कन्स्ट्रक्शन म्हणटा येवपाकूच जायना मोड्डा शेत आहे मोड्डा शेतांत ऑलरेडी लोकांनी घर काडली मोड्डा शेतांत घर काडली घर येयली आनी ते शेत कोण रोयना आतां नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग इट्स नॉट प्रॉफिटेबल ऑल्सो रोवपाक आनी प्रॉफिटेबल सोकली शेत प्रॉफिटेबल आहे ती शेत रोयनाय ती रोवपाक म्हाका त्रास काडपा पडटाय ओयली शेत रोयनाय ओयल शेतांत कन्वर्शन केलें काय ना म्हणजे पॉलिटिकली जायत टिका जाता शेतांक घर काडटाय म्हण हांव ओपन हावजांक उलयतां आज मोड्डांनी शेत घरांत येयली ऑलरेडी कोणाच्यान ना म्हणपा जायना मोड विकिली आनी मोड्डान शेत घर येयली थिंग कन्वर्शन केलें म्हाका प्रॉब्लेम ना बट हिल स्लोपांचेर दोंगरांचेर जे it is a place where vegetation lasts in that there is a water sponge that is created I'll finish in one moment tinga conversion म्हणते जावपा जायना tinga change of zone म्हणते जावपा जायना tinga extra FAR म्हणते दिवपा जायना very clear minister म्हाका एश्योरन्स दिला आत परतून एकदा दी I will give him in writing all those areas he has told me that he has removed we have already removed part of it I know you have removed part one second you have removed part Honorable Speaker, whatever Honorable MLA has suggested on several occasions, we have taken cognizance to the board and we have ensured that permissions are not given. Yeah. Also assured him today that one more thing आणि खूय हाय जी आत परतून नोटिफाय जाले especially on the top of Sorshed Sokol that is somewhere near that just below Sorshed त्या दोंगराचे परतून नोटिफाय जाला I will give those survey numbers there is another permission that has been given right on the hill even that I am giving him only these few issues आमगे दोंगरा पड issues आहाय ते आतलाय नासतना बाकी तू कन्वर्शन आमकां I am on record बेश्टेच डबल रोल करपा नाका कोण एक फाटल्यान उलयता पयलो जाता नाका पॉलिटिकली आमगे मुगे ओपोनंट पत्ती उलयताय थिंग वचोन आनी थी म्हणटाय तूं कर प्रॉब्लेम ना नो मोड्डा शेतां आज शेतां which are already construction येयलो आहा लोकांनी ही शेतां कन्वर्शन करून ऑलरेडी घर बांदिली इलिगल देऊन घरां आहाय तितू तेंगे पासून झोन चेंज कर बट दोंगर हिल स्लोप्स which have to be maintained thank you speaker sir स्पीकर सर आयज हांव हावजान उबो रावलेलो आसा टू सपोर्ट द डिमांड एंड ओपोज द कट मोशन लिस्टेड फॉर टुडे स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 47 सगळ्यांक पयलीं आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ श्री विश्वजीत राणी ज्या हिसपान आयज GMCन जे इम्प्रुवमेंट येयलेले आसा आनी जी गोवा मेडिकल कॉलेज जी आमची आख्ख्या देशा भितर इज द फर्स्ट हॉस्पिटल GMC जेच्यांनी रोबोटीक की रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट केलेली आसा तेजे लागून तांकां खूब खूब मिनिस्टराक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस फर्दर फुडें उलयतना स्पीकर सर एकूच हांव मेन्शन करपाक सोदता देर आर वेरियस टेक्निशियन एट cardiology department such as stress test technician, cath lab technician, echo technician who works on contract basis for last 12 years. I request the honorable minister to look into this and regularize their services. Speaker sir, परत एकदा उगड्या
डिस्कस करतना कितें एवरी टायम आमी हे असेंब्लीन मेन्शन करीत येयलेले आसा. There is also demand for clinical post-graduation seat allotment for reserved categories candidates such as ST, SC and OBC at GMC, which minister may kindly note and do the needful. त्यांचो जो रोस्टर पेंडिंग आसा तो आता म्हाका दिसता क्लियर जावन तो मेंटेन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 48, सगळ्यांत पयलीं आय वूड thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Health Sri Vishwajit Rane. कित्याक सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार म्हाका खूब म्हणल्यार खूब इट वॉज द नीड ऑफ द आवर फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली एट सडा प्लेस एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून जो आमी डिमांड केल्लो आनी ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी हे म्हाका आयज रियलिटी करून दाखयलेली आसा. आयज एक ड्रीम कम ट्रू फॉर मुर्मुगांव. आयज मुरगांवच्या लोकांक एक स्वप्न तेंचें पूर्ण जालेल्या भाशेन आमचें हॉस्पिटल इन रियलिटी थंय जाता. हेजे पेंडींग लास्ट फेजीचेर जे उरलेले आसा ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर हे क्लियर करून दितलो आनी म्हाका दिसता हे बाय नेक्स्ट मंथ आमी हेजे खंय तरी फावंडेशन घालपाक पावतले. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ श्री विश्वजीत राणेचे हांव परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ज्या हिसपान तेंच्यांनी आख्ख्या गोंया भितर मेगा हेल्थ कॅम्प स्टार्ट केले आनी इट वॉज अ बीग सारको सक्सेस. कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता जेन्ना हो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेगा म्हणल्यार हांवें केन्ना विचार असो करूनासलो की इतले लोक येतले म्हणून. अरावंड 1200 people attended that camp, took that benefit. त्या लोकांक इतलो फायदो जालो. म्हाजे त्या कॅम्पाक अटेंड जालेले कितलेशे लोकांची सर्जरी जाल्या, ऑपरेशन जाले. सो इट वॉज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन अशे मेगा कॅम्प जे तुमी स्टार्ट केल्लेले आसा ते कंटिन्यू एवरी इयर हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचो म्हणून हांव तुमचे कडेन एक हांगा एक डिमांड करता. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे एक मुर्मुगांवाक लागून आमच्या एक कार्डियक केअर एम्ब्युलन्स दिवची म्हणून हांवें गेल्या फावटी तुमचे कडेन मागलेले ऑनरेबल मिनिस्टर. हांव मागता कितें तेजेर तुमी लक्ष घालतले. त्याच प्रमाणे जी आमची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकालीम थंयसर एकूच एम्ब्युलन्स आसा. ती एम्ब्युलन्स जर पेशंटाक घेवन जीएमसीन गेली या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान गेली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार थंयसर सेकंड एम्ब्युलन्स आसना. सेकंड एमर्जन्सी आसलेल्यार ती एम्ब्युलन्स येयसर रावची पडटा. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता की एक सेकंड एम्ब्युलन्स आमकां एक चिकालीम सब हॉस्पिटलान दिवची म्हणून. स्पीकर सर, तेजेच बरोबर हांव मेन्शन करपाक सोदतालो कित्याक ऑलरेडी हांवें 0 आवर्साक हो विशय घेतलेलो आसा. कित्याक गेल्या संडे 27 जुलयाक जो इश्यू आमच्या चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जालो कित्याक इतले पेशंट येयले थंयसर आनी एकूच डॉक्टर आसल्या कारणान थंयसर सारको चावस जालो. सो अशी परत जावचें न्हू. सो जे डॉक्टर्स आमकां चिकालीम हॉस्पिटलान जे जाय पडटा पळय ते मातशे तुमी आमकां प्रोवायड करचे आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी स्पेशली विकेंड्साक पूर्ण खात्री आसा की तुमी हे आमचे जे डिमांड आसा ते तुमी मान्य करून घेतले. स्पीकर सर, हे विशयाचेर उलयतना हांव मुद्दाम सांगता म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो आसा ऑर्गनायझेशनान तेजेर हांव उलोवपाक सोदता. कित्याक देर आर अरावंड 9 NGOs in Goa working in prevention and control of HIV under National AIDS Control Prevention Program for more than 25 years in HIV prevention and control program in Goa. Speaker sir, मुद्दाम हांव सांगपाक हेंच्या सर्विसीक लागून there is a decline in detection of HIV cases all over Goa. आणि हे जे NGOs आसा 25 NGOs तेंच्या अंडर अरावंड 250 नंबर्स जे आमचे लोक आसात ते काम करतात थंयसर. खुबशे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय आसा. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता जे रेम्युनेशन आमी जे हांकां दिता NGOक जे फंड्स दिता आमी टू डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस हे वाडोवन दिवचे. कित्याक लागून ते स्टाफ जे आसा पळय तांकां खंय तरी हे रेम्युनेशन वाडोवन मेळटलें. कित्याक तांकां आयज तेंची एज जाल्ली आसा, तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना आनी कांय करूंक शकना आनी तांकां तेंची लायफाची सेफ्टी ना. सो हांगा तरी हांकां वाडोवन दिलें तांकां कितें तरी वाडोवन मेळटलें म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन आमचे लाडली लक्ष्मीबेन गिराळकर आमची खुबशी जी केसीस व्हेरीफायड जाल्लेली आसा मुर्मुगांवची ती पेंडींग आसा ती आमकां क्लियर करून दिवची. त्याच प्रमाणे आमची जी थोडी केसीस आसा जी कमिटी कडेन गेल्लेली आसा आयज 5 वर्सां जाली ती कमिटीच्या अंडर आसा स्पेशल थोडे डॉक्युमेंटाक लागून जशें मॅरेज सर्टिफिकेटाक लागून. सो हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन करून दिवची आमची. तशेंच 30 field assistant who are appointed on contract basis in the year 2016 under Director of Human and Child Development. तांकां आतां 9 वर्सां जाली. स्पीकर सर, मागता हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हेजेर लक्ष घालून तेणें मातशें आमचें काम करून दिवचें.
स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन 55. आयज तुम्ही एक 2 न्यू सर्क्युलर जर घाला, खरंच गरज असलेली आहे सर्क्युलराची. जी न्यूक्लियर फॅमिली आसा तेच्या भितर तुम्ही हाऊस टॅक्स आणि रिपेअर अँड कन्स्ट्रक्शन परमिशनाक लागून ही व्हडली न्यूक्लियर फॅमिली आसा तेचेर हांव काल उलयला. चड टायम घेयना. आयज तांकां न्यूक्लियर फॅमिली एका घरान 3 भाव रावता जाल्यार तिगांयकूच सेपरेट टॅक्स हाऊस टॅक्स घेवंक शकता, सेपरेट वॉटर घेवंक शकता, इलेक्ट्रिसिटी घेवंक शकता. सो एक ही म्हाका दिसता खुबशे फॅमिलीनी बेनिफीट जाता, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो. तर आय ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक जी टेम्पररी स्टेटस तुम्ही डेली वेजीसाक लागून दिल्लेली आसा इन फॉर वर्किंग फॉर मोर दॅन 7 years. सो बाकीचे जे आउटस्टँडिंग आसा थोडे उरलेले आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून हांव मिनिस्टर कडेन मागता. स्पीकर सर, परत एकदा मुद्दाम सांगपाक सोदता, इन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आमचे 25 वॉर्ड्स आसा. हे 25 वॉर्ड्स आसा ते हांव हे डिमांड करता की 27 वॉर्ड जावचे. कित्याक आयज आमचे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा. आमची 3 कॉन्स्टिट्युन्सी एकठांय येवन ती मुर्मुगांव, वास्को आनी दाबोली अशी 3 कॉन्स्टिट्युन्सी वांगडा येवन आयज पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा. आयज जे वॉर्ड आसा पळय तांकां खंय तरी इनबॅलन्स आसा आमचे वॉर्ड. म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 1,500 वोटर आसा, बट वॉर्ड नंबर 2 आमचे 2,500 आसा. तशेंच वॉर्ड नंबर 8 आमचे 1,500 वोट आसा, वॉर्ड नंबर 9 आमचे 3,500. सो हे सगळे इनबॅलन्स आसा. हे इक्वल करचे आनी हे जे वॉर्ड आसा 25 वॉर्ड्स आसा ते 27 वॉर्ड करचे म्हणून हांव डिमांड करता. स्पीकर सर, लास्ट पॉयंट उलयतना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना आय रियली एप्रिशिएट द एफर्ट्स वॉट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर हेज टेकन. कितें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग खूब बरें काम जावपाक लागलेलें आसा आनी आमचे स्पेशली आमचे गोंयकारांक हेजो खूब फायदो जाला. म्हाजे फ्रेंड सर्कलांक सुद्दां हांवें पळयलेलें आसा जे हिसपान आमचो मिनिस्टर हेल्प करता. एक व्हडले तेजे हांव म्हणटा उपकार आसा आमच्या आख्या गोंयकारांचेर. त्याच प्रमाणे एकूच आमचो इश्यू चल्ला तो तुमकां लागता डेप्युटी स्पिकराक, कित्याक तूं आमचो चॅरमॅन आसा मुर्मुगांव PDAचो. जी नेवल एनओसीक लागून जे आमी त्रास काडटा थंयसर ते एवरी टायम आमी उलयता. आयज 6 ते 1 वर्स लागता एनओसी घेवपाक लागून. इवन जेंकां एनओसी मेळ्ळा तेणें जे ग्रावंड फ्लोर काडलो आसा, फर्स्ट फ्लोर काडपाक जर आतां गेले जाल्यार परत तेंची आतां एनओसी मागपाक लागलेले आसा. एक एग्जांपल म्हाज्या फ्रेंडाचें दिवंक शकता. तो जे घर थंय आसा तो घर ते डेमोलिश करून दुसऱ्या बांदपाक अजून पर्यंत 1 वर्स जालें ताका एनओसी मेळना. सो अशी कितलेशी इश्यू आसा हेजेर मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर हे जे हांवें हांगा हावजान मांडलेले आसा ते पूर्ण करतले. थँक्यू स्पीकर सर. Requesting all the members to kindly restrict your speeches. Rudolph Fernandez. I stand to support the demand and oppose the cut motion. गोवा मेडिकलाचेर उलयतना डिमांड नंबर 54चेर पयले सद्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा आनी वालो दिता. कित्याक इतले बऱ्यांतले बरें तेणें हॉस्पिटल आमच्या गोंयांत हाडलेलें आहा. सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक व्हडलें म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया म्हणून आतां मेडिकल हॉस्पिटल. ताका चडांत चड वालोर सगळे लोक तेजो फायदो घेता. तशेंच CMाकय हांव थँक्यू म्हणटा की तेजोय हात आसा हे सगळें करपाक. तशेंच म्हाका उलोवपाचें की इतलें बरें हॉस्पिटल आहा मात ताका कितें आसता एंट्रन्सा कडेन थिंगा कंजेशन जाता आनी कितें आहा मेडिकल थिंगासर आतां आमची स्कूल आयिल्ली आहा, 6 स्कुलां आहा, तशें कॉलेज आहा, तसोच एक थिंगा आमचें स्टेडियम आहा, फुटबॉल स्टेडियम. आनी हे सगळे मेजॉरिटी लोक सगळे पणजे, कालाफ्रा, तालिगांव, पणजेच्यान मेजॉरिटी लोक आमचे सगळे मेडिकलाच्या फुडल्यान वयचे पडटा. आनी फुडल्यान वचोन कितें जाता कंजेशन जाता आनी मेडिकलाचो दारवाटो वचपाक आनी येवपाक तोच धरलेलो आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन एटलीस्ट भितर गेले जाल्यार एटलीस्ट येवपाक तरी फाटले वाटेच्यान थिंगा आनी गेट आहा ऑलरेडी ती ओपन करी जाल्यार आनीक बरें जातलें. तशेंच कितें आहा मेडिकलाच्या फुडल्यान एक अंडरपास आहा. तो अंडरपासी तिन्याच्यानी गाडी येता आनी सारकें कंजेशन जाता आनी केन्नाय इमर्जन्सीचेर कोणी तर हॉस्पिटलार वयतलो स्नेक बायट जावं कितें जाल्यार थिंगा प्रॉब्लम जाता लोकांक. तसोच एक सबवे आहा थिंगा खूब आदी बांदलेलो तेन्ना तिची गरज जाली. कित्याक तेन्ना हायवे नासलो, ते हायवे नासलो म्हणून तिची गरज जाली. आतां तिची कांय गरज ना. म्हाजे हिसपान तो मोडून थिंगासर मेडिकलाच्या फुडल्यान एक फ्लायओवर बांदपाचो आनी ह्यो सगल्यो स्कॉलाच्यो जावं आमच्या स्टेडियमाच्यो गाडयो ज्यो आतां पणज्यो म्हापश्या आमच्या कालाफ्रा वयतले जाल्यार तेंची हे फ्लायओवराच्या वयल्यान वचोन त्यो गाडयो तिन्या सोडपाच्यो आनी हे आमचे प्रॉब्लम हिंगासर सॉल्व जातले. तशेंच हेल्थ सर्विसाचेर उलयतना बरेंतलें बरें काम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान केलेलें आहा. आमच्या सांताक्रुजान चिंबला एक हेल्थ सेंटर आहा, तसोच कालाफ्रांनी PHC आहा, तशेंच मेर्शेय धाकटुलो आसलो तो आतां व्हडलो केलेलो आहा. तेणें खूब हेल्प केला म्हाका हो व्हडलो करपाक. तो CMाचोय म्हाका खूब हेल्प आहा हे करपाक. तशेंच हांव मागता तेका कडेन की 24 hours
हे दवरचे म्हणून ऑलरेडी मागलेले आहा ओपन दवरचे म्हणून तशेंच हांवें मागला एक 108 जावं आमची एम्बुलन्स विथ ऑल फेसिलिटीज सगळे आमचे ECG ऑक्सिजन मागीर ब्लड शुगर प्रेशर तशेंच डिफिब्रिलेटर तो एक इम्पॉर्टंट आनी हांव मागता हो डिफिब्रिलेटर सगळ्या हेच्या आमच्या हेल्थ सेंटरान आसचो तशेंच स्नेक बायट जे इंजेक्शन आसता एंटीवेनम तेय आमच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी तशेंच आख्ख्या गोंयान हे इम्पॉर्टंट इंजेक्शन ते आसचे कित्याक मेडिकलान केन्ना एक एक पाट आसना आनी ते हाडूंक वयतलो जाल्यार मागीर खूब त्रास जाता आनी प्रॉब्लमूय जाता ते जावप करना तशेंच उलयतना म्हाका विमन एंड चायल्डाचेर उलोवपाचें आहा विमन एंड चायल्ड स्पिकर सर कितें जाता आमचे ह्यो लाडली लक्ष्मी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान खूब पाट म्हाका अश्यो आमच्यो स्किमीच्यो अश्यो धाडून दिलेल्यो आहा तो धाडून दिता आनी ते इंट्रस्ट घेता म्हणून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान आनीक कितें आसता केन्नाय आमची बायलां जावं ही फॉर्मां भरता आमची एप्लिकंट जे भरता ही स्किमीक लागून कितें आसता तेंकां केन्नाय मिस्टेकी जाता भितर घालतना आमची फॉर्मां आनी कितें आसता एक पाट फोटो तर ब्लॅक शर्टाचेर जावं ब्लॅक ड्रेसाचेर तुका फोटो घाललेले एक पाट ते रिजेक्ट जाता हांव इतलें सांगूंक सोदता की केन्नाय फॉर्मां तर रॉंग भरलेली आहा जावं कितें डिफेक्ट आहा जाल्यार तेन्नाच तांकां तर सांगलें जाल्यार बऱ्याक पडटा आमच्या ऑफिसान म्हणटा आमी सगळे पळयतात चॅक करता सगळे अप टू डेट मात जेन्ना थोडे लोक आवट एंड आवट वयता त्या लोकांक तांकां त्रास जावंक उपकारना ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन ते एक पळोवचें कित्याक त्या ऑफिसान म्हाका एक बंच दिलोलो आदलो अबावट 2021च्या 21चो आनी आदलो एक बंच म्हाका दिसता ते रिजेक्ट जालेले ते आनी खुबशे हांवें आमच्या पंचांक आनी आमच्या फ्रेंडांक सपोर्टरांक सांगून आमी जाता ते भाशेन दिले लोकांचे मात कितें जालां तेजेर फोन नंबर ना आनी थोड्याचे एड्रेसय ना ताका लागून ते मातशें ते डिपार्टमेंटान सारके पळोवचें कित्याक अशे लोकांक त्रास जावप म्हणजे मातशें बरें जायना तशेंच उलोवपाक वयताना म्हाका फॉरेस्टाचेर उलोवपाचें जाता कितें स्पिकर सर जे फॉरेस्टान आतां मॅनग्रोव आहा मॅनग्रोव जे फॉरेस्टाक लागता हे मॅनग्रोव आमचे तूं जाणां कातरूंक जायना आनी ते सारके प्रोटेक्टेड स्पिसीस आनीक कितें आसता शेतकार जेन्ना शेतार वयता तिका बांद तेंचे मोडलेले आसता जेन्ना बांद मोडोन तेज्या वयर बांदाच्या वयर हे मॅनग्रोव जालेले आहा आनी आमी जेन्ना JCB घेवन वयता ते बांद बांदपाक जावं कितें तर काम करतलो जाल्यार ते मॅनग्रोवक लागून ते कांयच करूंक मेळना आनी बांद बांदिना जाल्यार उदीक हारे उदीक भितर येता हारे उदीक भितर येता आनी मागीर शेतांक त्रास जाता थिंगा बांदूंक ताका लागून ते चडांत चड इम्पॉर्टंट तशेंच व्हांवांनी जे उदीक फ्लो जाता शेतांक तेतून पासून मॅनग्रोव जालेले आहा ते कातोरपाक ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका थिंगासर हेल्प करचो आनी एक बरेंतलें बरें काम आमच्या शेतकारांक लागून ते एक बरें जातलें तशेंच म्हाका हेजेर TCPचेर उलयतना ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाचें की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आहा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक मातशे आमचे सेन्सिटीव आनी तांकां अशें कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयलेले नाका ताका लागून हांव मागता कितें केन्नाय प्रोजेक्ट बसले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता इल्ले आमचे पयस थंयचे की आमच्या लोकांक त्रास जायना तशें करचें आनीक चड उलयना इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां राजेश वाडले सर थँक्यू स्पिकर सर स्पिकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आहा स्पिकर सर सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचें अभिनंदन करता त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता कारण हांव डिमांड 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आनी 68 उलोवपाक उबो आहा स्पिकर सर हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर उलयतां स्पिकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे ही सगळ्यांची लायफलायन जाण आसा ही आख्ख्या देशाची आमच्या गोंयचीच न्हू प्रत्येक कर्नाटका म्हणा महाराष्ट्रा म्हणा आख्ख्या देशभर आमच्या आज मंत्र्यान जे पळय गोवा मेडिकलान जे करून दाखयलें आसा तें खंयच ना इतलें सुंदर आनी इतली सगळी फॅसिलिटीज ह्यात आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा स्पिकर सर आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आमी डॉक्टर घेता एटलिस्ट 3 वर्सां जालीं की तांकां रेग्युलर करपाचें तांकां फिक्स करपाचें कारण कितें जाता स्पिकर सर इतलो एक्सपिरियन्स मेळटा इतले कॉन्ट्रॅक्टाक म्हण ते रावता एक 60-70,000चे पेचेर आनी मागीर तांकां 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी काडटा सो म्हाजी इतलेंच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक की हेजेर खरोखरच तांणी भर दिवची आनी जे पळय तांकां बरो एक्सपिरियन्स मेळटा आनी बरें काम करून दाखयता तांकां इमिडिएटली तांणी फिक्स करचें विदीन 3 वर्सांच्या भितर स्पिकर सर त्याच बरोबर हांवें आतां फाटल्या दिसांनी हांव हेल्थ सेंटराचेर येता स्पिकर सर आमचे खोल्ले हेल्थ सेंटर आहा
म्हणजे एक हे GMC मिनी GMC आमी ताका म्हणटा आनी तितून सगळे भशेची फॅसिलिटीज आसा जेन्ना एमर्जन्सी जर कितें जर जाय पडत जाल्यार आमी हेल्थ सेंटरान खोल्लेन वयता कारण तितून डॉक्टर केदार म्हणून आसा आनी बाकीची तिची टीम आसा खरोखरच ते एक बरें काम करता आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे सगळी सिस्टम जी मेडिकलान आमकां कितें मेळटा एकदम हे न्हू पण आमकां जी पळय थंय कितें मेळटा ती आमकां मेळटा स्पीकर सर हांवें लास्ट आमच्या मिनिस्टरा कडेन हांवें आमच्या अभिनंदन करता मिनिस्टराचें कारण आमच्या मेगा हेल्थ कॅम्प आमच्या मिनिस्टरान दवरलेलो मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आनी आमच्या मिनिस्टरान खूब इनिशिएटीव घेतल्या आनी तो मेगा हेल्थ सेंटर हेल्थ कॅम्प म्हणून आमच्या खोल्लेन जाल्लो मॉन्टफोर्ट ग्रावंडाच्या ITI मॉन्टफोर्ट ग्रावंडाचेर जवळ जवळ 3-3.5 लोकांनी त्याचो बेनिफीट घेतलो तेन्ना लोकांक जाणून येयलें कारण फ्री तो म्हणजे कोणाचे 5 पयशे इवन मेडिसीन कितें जाय तें सगळें दिल्लें तेन्ना लोकांक कळ्ळें बाबा आपल्याक कितें शुगर आसा जावं आपल्याक BP आसा जावं आपल्याक दुसरें कितें जर हें जर आसा दुयेंस जर आसा जाल्यार तितून तांकां कळोन येयलो पयलीं लोक कशे आसा स्पीकर सर डॉक्टरा कडेन लायनीक रावचें पडटालें आनी कितें म्हूण लोक थोडे जाण भायर सरना जेन्ना फ्री अशें मेळटा आनी लोकांक एक बरो मेगा कॅम्प हेल्थ कॅम्प हो जेन्ना दवरलो तेन्ना लोकांक कळ्ळें बाबा आपल्याक आयज शुगर आहा BP आहा म्हणून खरोखरच मंत्र्याचें आनी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता जवळ 3,500 लोकांनी ताचो बेनिफीट घेतला स्पीकर सर लास्ट टायम आमच्या मंत्र्यान येयल्ल्यान मंत्र्यान आमकां आश्वासनूय दिल्लें आमच्या कुमारजुआ एक 10 बेडेड आनी दिवार कारण आमचो सगळो मतदारसंघ 4 पंचायती ह्यो आयलंडान आहा स्पीकर सर कुमारजुआ आनी दिवाडे आमचे कडेन जागो आसा मातशें मिनिस्टरान आमकां आन्सर करचें मागीर आनी आश्वासन दिवचें आनी हे येता ते टर्मान ह्याच हितून 2027 पर्यंत म्हाका कंप्लीट करचें आमी 10 बेडेड हॉस्पिटल मागला कुमारजुआ आनी दिवाडे आमची फेरी आसलेल्या कारणान थंय सोय सारकी लोकांची ना पण आयज डॉक्टर बरे आसा 24 आवर्स थंय डॉक्टर दवरपाची ट्राय करपाची आनी फाटल्या दिसांनी आमी सुद्दां आमचे पयशे मोडून सुद्दां रूम आमी बांदून सद्याक दिल्लो आसा कारण थंय जर आमकां एक 12 बेडेड आमकां प्रॉमीस केल्ले मिनिस्टरान की आमी 12 बेडेड तुका हॉस्पिटल करून दिता फक्त आमकां सांगलेलें जागो आयडेंटिफाय कर आमी जागो आयडेंटिफाय करून दवरलेलो आसा जाता तितले बेगीन ताबडतोब तुवें थंय धाडचें आनी तें काम म्हाजें करून दिवची 2 कडेन हांवें मागलें कुमारजुआ आनी आमच्या सांतिस्तेव दिवार स्पीकर सर जुंया आमचे सांतिस्तेव एकदम बेड म्हणजे अपग्रेड करपाची हें आसा जी आमचे हेल्थ सेंटर अपग्रेड करपाची खूब गरज आसा कारण आयज जर थंय जर पळयलो जाल्यार डॉक्टर एकदां आसता एक टायमार येना पण मंत्र्यान तितून लक्ष घालूंक जाय आनी जे सांतिस्तेव आमच्या ते 24 आवर्स लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा कारण त्याच एरियेन आमकां तितली सेवा मेळना कारण जर आमकां येतलो जाल्यार फेरीत लागता आनी जर ह्या सायडीन येतलो ताका गेट पडटा कितें पडटा मार्शलांतल्यान बाणस्तारीच्यान घुंवोन येवचो पडटा थंयच एक जवळ जवळ 45 मिनिट्स वयता म्हण तेंय मातशें मिनिस्टरान लक्षान घेवन आमकां तें करून दिवचें स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर हांव आतां FDAचेर येता स्पीकर सर आमचे डायरेक्टर श्वेता देसाय म्हणून आसा त्याच बरोबर आमचो रिचर्ड आहा एक डायरेक्टर आमचे बरें काम करता रिचर्ड बाबूय आमचो बरें काम करता आयज तुमी खुबशा रेस्टॉरंटान ती वचोन रेड घालना पण चॅक करता बाबा हांगा कितें यूज करता हांगा खंयचें क्लीन आसा काय ना इवन फ्रुट्स विकतात फाटल्या दिसांनी आमी खुबशे पयला आयज आमचो डॉक्टर शेटयेन सुद्दां उलयला कॅन्सर कित्याक लागून जाता इवन म्हाजो मित्र बाब रेजिनल्डानूय उलयला कॅन्सर कित्याक लागून ते कसले कसले कॅमिकल यूज करतात तेका लागून प्रत्येक टायमाक वचून डायरेक्टराच्या माध्यमांतल्यान तांकां सांगप आसता ऑफिसरान ते चॅक करता एक बरें काम करता चिकन सेंटराचेर सुद्दां तेंच्यांनी वचोन वेळोवेळी ते करूंक जाय जेणे करून आयज जे पळय दुयेंस वाडला कॅन्सर म्हणटा ते असले आनी परत आनी केन्ना येना इतले आयज वाडला आमच्या गोंयान सो तेजेर जर कितें जर कंट्रोल हाडटले जाल्यार आमचे डायरेक्टर श्वेता देसाय आनी बाकीची तेजी टीम अभिनंदन करता कारण मिनिस्टर आमचो डॅशिंग आहा आनी मिनिस्टर आमचो खरोखरच हो इजिली हें काम करूं शकता स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव येता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर स्पीकर सर आमची बांयगणी आमच्या सेव पेद्रू म्हणून चर्च आहा फाटल्या दिसांनी बांयगणी जी पळय झाड पडलें आमच्या चर्चीचेर वयलो एक थोडोसो पार्ट आमचो उडयलो आनी एक कंपाऊंड गेले आमी गेले इमिडिएटली आनी ते झाड कापले स्पीकर सर बांयगणी जो लोक पास जाता आमच्या ओल्ड गोवा वयता थंय झाडां स्पीकर सर अशी जाल्ली आसा जर आमी जर कापतलो हांव पर्सनल जरी कापून जर गेलो जाल्यार फॉरेस्टाचें परमिशन जाय मिनिस्टरान हितून मातशें लक्ष घालचें कारण मिनिस्टर डॅशिंगा मिनिस्टर एका फोनाचेर हें काम जाता ना अशें न्ही आमी जे आज एक कापलें 10 लाय म्हणटा आमी 10 लान दिता पयली लाय म्हणटा पयली लागता पण स्पीकर हें जावपाक जाय कारण फाटल्या दिसांनी चर्चीचो जेन्ना पार्ट आमी हे जालो तेन्ना आमी आर्कोलॉजीक आमी मिनिस्टराक सांगलें की आमी ती रिपेर करता बरें तुमी जरी करना जाल्यार आमकां तरी परमिशन दी आमचो
निलेश फळदेसाय म्हणून आमचो डायरेक्टर बरे हेल्प करता. स्पीकर सर, ते चर्चेचे काम जावपाक खूब इम्पॉर्टंट, कारण फाल्यां सकाळी एक बारीकसो कुडको जर कोसळ्ळो जाल्यार उदक पडून पडून दुसरोय कोसळूंक शकता. स्पीकर सर, सपोज जर आर्कोलॉजी कडेन जर तुमचे कडेन जरी जायना, म्हाका परमिशन जर दीत, हांव म्हाज्या खुद्द पयशांनी आमच्या फादराक ब्रिटोक घेवन हांव तें काम करूं शकता. पण आमी तशें तुमकां जाय तशें करुया, पण तुमकां रावपा सारकें आमचे कडेन टायम ना. ज्या झाडांक लागून आमी येयलो, आनी जी पळय झाडां आमची भांगणी आसा सामकी डेंजर पोजिशन. स्पीकर सर, एक मिनट काबार करता. जे पळय डेंजर आसा ही सारकी म्हणजे सारकी डेंजर, कोणा तरी जीव वचूंक शकता. हितून मुद्दम करून मिनिस्टरान लक्ष घालचें. आनी एकूच म्हजें शेवटचो स्पीकर सर, जे आमचे TCPचे House is extended by 1 minute. यस स्पीकर सर, TCP मिनिस्टर, हांव TCPचे TCP मिनिस्टर हे बरें काम करता. लोकांक जे पळय कितें लोकांक जाय ते तो काम करता. आनी आमी ते बोर्डान आसा, आमकांय सगळे निर्देशनाक हाडटा. हांव ना म्हणना. एकूच म्हाजे मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आहा, जी आमची ओल्ड गोवा हेरिटेज सायड आहा, युनेस्को लागता, युनेस्को सायड आहा, त्या ओल्ड गोवा आजू बाजू जे पळय तुमी 200 मिटर म्हणून आमचे तुमी आमकां लास्ट टायमूय सांगलेलें, तो बफर झोन लागता, तितून भितर तुमी कितें येवपाक दिनाका. आमचो एक हंबल रिक्वेस्ट आमच्या ओल्ड गोवाच्या सगळ्या म्हणजे कुमारजुव्याच्या सगळ्याच्या लोकांच्या वटेन आमी रिक्वेस्ट करता, थंयसर ते अशें आजू बाजू कितें तुमी येवपाक दिनाका. कारण जे आमी आयज जर सायट राखून दवर, तुमी ना म्हणना, तुमी बरें काम करता आनी तुमी परमिशन दिना, पण बाकीचे थोडे पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक लागून मागीर कितेंचे कितें करता. सो हांवें तरी अशें हें पळयलें ना, तरी सुद्दां तुमी सातत्यान तितून लक्ष घालचें आनी मातशें हेजेर तोगडा काडचो. आनी आयच्या हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. The House is adjourned till 4:30.